म्हादयचो मुद्दो गोंयभर पेटून उठला। काणकोणपासून पेडणे मेरेन दर एका गांवांत म्हादयचेर चर्चा चालू आसा। साश्टीकारूय ह्या आंदोलनात फाटी नात। पळयात म्हादयच्या मुद्द्याचेर साश्टीकारांचें मत। म्हादयच्या मुद्द्याचेर केंद्र सरकारान सुरू केल्लो खेळ आमकां कसोच मान्य ना। पयलीं DPR पास केलो आनी आतां प्रवाहाची थापणूक करून केंद्रान गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लायिल्ल्याचे आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनो म्हणटा। सध्या म्हादय पेटल्या, सगळे गोंय एकठांय जाला म्हादय वाचोवपा खातीर। अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारान म्हादय प्राधिकरण थंय नवी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करपाचें ठरयलां आनी जे हे आसा आंदोलक आसात ते ह्या प्राधिकरणाक विरोध करतात। आमचे बरोबर आसा प्रतिमा कुतिनो। प्रतिमा, कित्याक लागून तुमकां हे विरोध करपाक दिसता? जे पळय, ही जी म्हादई आमची न्हंय जी आसा, दॅट इज आवर रिवर. नॉट ओन्ली द एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑर द इकोसिस्टम, इवन द ह्युमन बिंग्स, वी आर ऑल डिपेंडंट ऑन दीस म्हादई. आतां तुमी पळयलां आसतलें कशें सिस्टमॅटीक BJP जे सरकार आसा सिस्टमॅटीक कॉम्प्रोमायज करूंक सोदता म्हादईचेर. पयले म्हणटात ते DPR पास केलो. DPR पास केलो तेन्ना आमी तांकां सांगलें की वी डोंट वॉन्ट इट टू बी डायवर्टेड. आमी प्रमोद सावंता कडेन प्रश्न विचारले, मिडिया भावांनी विचारले, बट प्रमोद सावंत वॉज नम. ही वॉज डम, ही एक्टेड डेफ आनी ताजेर कांयच दिवना. ताणें फक्त इतलें सांगलें, म्हजी ती आवय, आय वील बी देर टू सेफ गार्ड हर इंट्रस्ट. बट टुडे ही इज टॉकिंग समथींग एल्स एंड ही इज डुईंग समथींग एल्स. हीज एक्शन्स आर प्रुवींग समथींग. कर्नाटकात महारॅली जाली, आतां तांचें इलेक्शन येवपाल्या. तांचें कॉन्सन्ट्रेशन, तांचें फोकस कितें आसा? गोंयांत फक्त 2 MP. नंबर थंय आसा, खंय? कर्नाटका. म्हणून ते बली काडूंक सोदता आमच्या म्हादयचो. म्हादयच्या मुद्द्याचेर सांगेकार लेगीत फाटी नात। म्हादयचें आंदोलन पुराय दक्षिण गोंयांत पेटोवपा खातीर चळवळ सुरू करपाचे यत्न चालू आसात। सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेच्या तेक्यान पुराय सांग्यार म्हादयचेर लोकजागृताय करतले अशें नगरसेवक मॅथ्यू डिकोस्टा सांगता। सांगे जरी टॉपार आहले आनी म्हादय जरी उत्तरेन आहली जाल्यार सुद्दां सांगे मतदारसंघाचे लोक जे आहा आयज खरे अर्थान पेटून उठिल्ल्या. गेल्ल्या कांय 2 वीक पयलीं आमी सांग्यार सुद्दां एक मिटींग घेतिल्ली आनी ते मिटिंगेन बरोसो लोकांचो प्रतिसाद, जे सांगेचे बाकीचे कावन्सिलर्स आहा, बाकीचे पंच आहा, सरपंच आहा, आनी आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी भव्य अशी मिटींग जेन्ना सेव गोवा सेव म्हादय फ्रंट आमकां सांगतले अशी सांग्यार आमी अरेंज करपाची. कारण इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, क्रीड आनी सगळे पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरून फक्त म्हादय ह्या इशूचेर आमी एक जाल्ले आहा आनी हें क्लियर कट सांगिल्लें. कारण म्हादयचो आमी खंयच सॅक्रिफायस करपाक शकना. आयज जे प्रवाह जे काल कितें डिक्लेअर केल्ल्या, इट इज जस्ट फक्त लोकांची एटेन्शन डायवर्ट करपाचो एक सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की सरकारान असली नाटकां करची न्ही. कारण खंय तरी आयज लोक म्हादयक लागून रस्त्यार देंवपाक लागलो. सरकारान लोकांक एक सारकें सिरियसली घेवपाक जाय. कारण गोंयचो लोक सुशेगाद, पूण जेन्ना लोक उठ्ठा तेन्ना लोकांनी फाल्यां कितें हातान घेवची न्हू पयलीं, कितें वायट बरें जावची न्हू पयलीं. सरकारान जावन हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय. आनी आमी सगळे गोंयकार जरी सरकार स्टेप बरे घेता तर सरकारा बरोबर आसतले हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय. सरकारान आपली एक स्टेप मुखार फॉरवर्ड घेता ते दाखोवपाक जाय. हांव मागता सरकारा लागीं सरकारान स्टेप मुखार दाखोवंक. कितलेशे लोक आयज भारतीय जनता पार्टी ना, जे लोकांक दिसता म्हादय आमची साल्वार जावपाक जाय, पूण ते लोक आयज कितें तरी ओपन येवपाक जाय. फाटल्यान रावले आनी भितरल्यान दिसता म्हटलें म्हूण जावचें ना. आयज सरकाराक दाखोवन दिवपाची गरज आसा, आपल्या पार्टेक दाखोवन दिवपाची गरज आसा की बाबा हें कितें चलता तें रॉंग चलता. आनी आयज हो लढो आहा तो BJPचे अगेन्स्ट, हो गोंय सरकाराचे अगेन्स्ट न्ही, हो लढो आहा तो कर्नाटकाच्या सरकाराचे अगेन्स्ट. जो सरकार आमची म्हादय आयज डायवर्ट करपाक सोदता ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा. तो खंयच्याय सरकारान, गोंय सरकारान हो गोंय भाजपान हो आपल्याक लावून घेवपाची गरज ना की हो मुवमेंट जो आहा तो सरकाराच्या विरोधान म्हणून. हो सरकाराच्या विरोधान मुवमेंट ना, हो मुवमेंट जो आहा जी आमची म्हादय कोण डायवर्ट करपाक सोदता त्या लोकांच्या विरोधान आसा. आयज मेरेन म्हादयचो मुद्दो उत्तर गोंया खातीरच म्हत्वाचो आशिल्लो, पूण आतां दक्षिण गोंयांतूय म्हादयच्या मुद्द्यावेल्यान वातावरण बरेंच तापलां. दक्षिण गोंयच्या लोकांक म्हादयच्या उदकाचें म्हत्व कळून आयिल्ल्याचें सेराफीन कोता म्हणटा. साश्टी पयलीं घडये चिंतीत आसतली कांय वर्सां आदीं जेन्ना म्हादय बचाव अभियान सुरू जाल्लें तेन्ना हो प्रश्न नॉर्थ गोवाचो अशें. पूण आतांच्या दिसाक साश्टीक सामकें पटून दिलां. साश्टी जाणा जेन्ना उदक नॉर्थ गोवाक उदक कमी जातलें तेजो आमचो साश्टीचो वांटो, उदकाचो वांटो नॉर्थाकूय वयतलो. लोकांक उदक कमी पडन. एक दुसरें, खंयी तरी गोंयकार उदकाक होफडेता जाल्यार हें साश्टीकाराचें काळीज. हें साश्टीकार म्हणटा तो एक असो मनीस जो
सगळ्याक लोकांक बराबर घेवन आखें पुराय गोंय एक म्हणपी आनी आमी तोच नेट धरतले, तेच भाशेन झगडटले, तेच भाशेन सरकाराक सन्मान दितले. हे झूज जे आहा ते सरकार वर्सीस एक्टिविस्ट न्ही. हे जे कितें चल्लां ते सरकार वर्सीस अन्य पक्ष जे गोंय आहात ते न्ही. हांव खंयचे पक्षाचो न्हू, तुमी म्हाका वळखतात, पूण हांव सांगूंक सोदतां उरल्यान सरकाराक बरें जें आमी करता तें ताका सोंपें जातलें आनी आमच्या सरकाराक सोंपें जाल्यार पुरो आनी आमचो फायदो तेणें घेयल्यार पुरो अशें आमी मागता. साश्टींतसान आमी सुरवात करतले लोकांक सांगपाक उदका विशीं आनीक 10 वर्सांनी कितें जातलें तें. गोंयांक पिवपाक ग्रावंड उदक बांयो सकला वसत आसा, ती कोणाक खबर ना. लोक म्हणटा टॅपाक उदक येता, कोण म्हणटा बांयत गेल्यार उदक मेळटा आनीक कोण म्हणटा वात पेटयल्यार उदक येना. हें खरें, पूण 10 वर्सां उपरांत उदकाक पातीशेर जावन बॉम्बे येता ते भाशेन गोंयांत सकाळच्या 5:30 उदक येतलें आनी मागीर सांजचें 6. हे आशिल्ले म्हादयच्या रक्षणाक जे फुडें सरल्यात त्या कार्यकर्त्यांचे उत्फर्के. म्हादय वाचोवपाक जाय हें सगळ्याकच दिसता. ते खातीर आंदोलकां कडल्यान जसो प्रयत्न जाता तसोच प्रयत्न सरकारा कडल्यानूय जावपाक जाय अशी तांची मागणी आसा. ही मागणी जाता तितल्या नेटान फुडें व्हरपाक ते सगळे कटिबद्ध आसात अशें ते सांगतात. गोमंतक टीव्हीन हो म्हादयचो जागोर सुरू केला. हो म्हादयचो जागोर असोच चालू उरतलो आनी त्या जागोरात असे असंख्य कार्यकर्ते वांटो घेतले. मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत सुशांत कुंकळकार.